नमो मतदाता संमेलन आशिल्लें आनी ताज्या खातीर म्हणजे वास्को भरांतल्यान न्यू जे वोटर्स आसा तांणी आतांच वोटींग केला, फर्स्ट टायम वोटर्स आसा तांचे आज संमेलन आशिल्लें. अरावंड 500 न्यू मतदार हांगा आशिल्ले आनी खूब बरें दिसलें की आज नवे मतदार आज भायर आयल्या म्हणून. आज कोणाक कॉलेज आशिल्ली, थोड्यांची एग्जाम्स आशिल्ल्यो, पूण कशें तरी एडजस्ट करून हे सगळे आमचे ऑनरेबल आदरणीय प्रायम मिनिस्टराच्या मोगान आज तो एड्रेस करता म्हणून आज सगळे आयले आनी शांतपणान तांणी सगळे हें आयकलें. आनी प्रायम मिनिस्टराचें विजन युथा खातीर कितें आसा तातूंत भितर खेलो इंडिया आसूं नाल्यार लोन सिस्टम आसूं, मुद्रा योजना आसूं, बाकीचे सगळे आसूं, हे सगळे प्रायम मिनिस्टरान तांचे कडेन आज एक संबोधन, एक तांचे कडेन इंट्रॅक्शन केलें. तातूंत भितर ताणें आपल्या बरोबर जोडण्या करता म्हणजे जोडपा खातीर नवो मतदाता ॲप आसत नाल्यार नमो ॲप आसत, तातूंतून सगळ्या युथांक रिक्वेस्ट केलें की फुडलें जे आमचें भारत जातलें, आमी विकसीत भारत, विश्वगुरू जावपाचो भारत आमी सगळे उलयतात, ताच्या खातीर तुमचे कितें सजेशन्स आसा ती आपल्याक दिवची तुमी म्हणून ते नमो ॲपा थ्रू सांगलें. आनी इतलेंय तांणी सांगलां की जी तुमची बरी सजेशन्स आसतली आनी जी आपूण पूर्ण करूंक शकता तितली आपूण आपल्या मॅनिफेस्टोन इनकॉर्पोरेट करतलो आनी सगळ्या युथांक घेवन फुडें वचपाचो तांचो जो एक प्रण आसा तो प्रण आपूण पूर्ण करतलो. आयज आमचे कडेन PM मोदी सरान इंटरॅक्शन केलेलें आसा, तितून तेणें आमकां सांगलां की फुडें जर आमकां देश बरो जावपाक जाय जाल्यार आमकां कितें कितें करचें पडटलें तें, आनी तशेंच आमी तांकां एक सजेशन दिवपाक जाय की फुडें कितें आमचें बरें जावपाक जाय जाल्यार. आनी तेणें इतलें सुद्दां दाखयल्लें आसा, तेणें जी प्रगती केल्लेली आसा तेजो आमी बरो लाभ घेवचो. आयज जे मोदी सरान आयज जे आमच्या वांगडा युथा वांगडा जे इंटरॅक्शन केलां तें खूब बरें जाल्लेलें आसा. आमकां तेणेन फुडाराक आमी कशें कितें करपाचें, कश्यो स्किमी आसा कश्यो त्यो आमी अवेल करपाच्यो हेजें आमकां तेंच्यांनी मार्गदर्शन केल्लेलें आसा. आयज आमच्या वांगडा सगळ्या युथां वांगडा BJP सरकारान आनी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन आमच्या वांगडा जी उलयले आमच्या वांगडा आतां, तेच्या लागून आमकां इतकें होप दिसता की आयज आमचें भविश्य आतां फुडचें जे भविश्य आसा तेंवूय उज्वल जातलें आनी आमीच तांकां सपोर्ट करून देशाचेंय भविश्य उज्वल करतली. हें आतां आमकां तेच्या लागून आमकां खूब होप दिसता. सो वी आर व्हेरी प्राऊड दॅट वी हॅव सच अ गव्हर्नमेंट विच थिंक्स अबाउट अस. देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी नमो नवमतदाच्या माध्यमातून जितले नवे वोटर्स जे आसा, जे कोणाचे वयगट 18 ते 25 जे येणाऱ्या काळात देशाचे भविष्य घडयतले आणि देशाचे भाग्य घडयतले, ह्या अंतर्गत तांच्यांनी त्या खातीर हो विचार धरून त्यांच्या नवमतदारांकडे पूर्ण भारतभर 5000 जाग्यांचेर ताणें संपर्क साधचे खातीर तांच्यांनी प्रयत्न केले, तांचेकडे लायव्ह इंटरॅक्शन केले. हे खरोखरच आनंदाची गोष्ट. आयज आमच्या मतदारसंघात वास्को मतदारसंघात आमचे वास्कोचे आमदार श्री कृष्णा साळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता युवा मोर्चान जवळजवळ 550 भुरग्यांक नवीन वोटरांक घेवन तांच्याकडे थेट संवाद साधपाचो प्रयत्न केलो. नरेंद्रभाई मोदीचे एकच विजन आसा की नमो ॲपच्या माध्यमातून भारतातलो प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा तांच्याकडे थेट संपर्कान आसचो. जे त्यांचे कितें सुझाव, त्यांचे कितें सजेशन गोंयची किंवा देशाची उदरगतीक लागून प्रत्येकाचो हातभार कशा पद्दतीन लागचो